हांव एंड्रू रेबेलो आनी आमी आरजी नावेली आयज हांवें पयर रील केल्लो तेजेर तुमकां सांगिल्लें की 11 तारखेर आमगेली दाबोळी दिगरपालीची पंचायतीची ग्रामसभा आसलो म्हूण आनी आयज आमगे ग्रामसभा आसली. ग्रामसभा वायट जाली ना, ग्रामसभा बरी जाल्या. आनी हितून सांगपा म्हळ्यार हांवें 4 प्रोपोजल घायल्ले, मुगेले 3 प्रोपोजल घेयले आनी 3 प्रोपोजलाचेर रेजोल्युशन बी घेयलो हांवें. आनी स्पेशल मुगेले एक पॉयंट म्हळ्यार हांवें स्क्रॅप यार्डांचेर घायल्लो. जे स्क्रॅप यार्ड आमगेले शेतां दोडे वो व्हळा दोडे जे इफेक्टेड जाताय तेंगे काटींग आसता, मेटल काटींग आनी कितें सगळे भाशेन काटींग आनी ते कितें कॅमिकल बी यूज कोताय ते. आनी एक इन्सिडंट जो स्क्रॅप यार्डा लागून आमगेले हिंगा दाबोळी दिगरपाली जाल्लो. आमगेली जी फातिमा चर्च आहा हिंगा सायडीन एक स्क्रॅप यार्ड आहलो आनी तो जळल्लो. आनी दुसऱ्या दिसा हेरल्ड पेपराचेर हे स्क्रॅप यार्डाचो ओनर घालता की आपल्यागे जे 40,000 जळोन गेल म्हूण. तूं इलिगल धंदो कोता जाल्यार 40,000 स्क्रॅप यार्ड्यां दवरून तूं कितें कोतालो आनी तूं दुसऱ्या दिसा डिमांड कोता की 40,000 लुकसाण जालें, हें कितें? आनी पंचायतीचें हेजेर कांयच आयज पासून एक्शन जाल्लें ना. एक तेंच्यान काडलो आहा तोय जाल्यार लोकांक झगडून. दुसरें म्हळ्यार हांवें NGT ऑर्डर लायिल्ली, जी हायकोर्टाची ऑर्डर आहा ती लायिल्ली आनी हांवें मुगे प्रोपोजल घायल्लो. सो म्हाका पंचायतीन मुगे हे प्रोपोजला भिवनूच, म्हाका भिवनूच वो आरजीक भिवनूच हो मुगे प्रोपोजल भायर उडयला. आनी हांव तुमकां फोट माना ही हायकोर्टाची ऑर्डर NGT आनी हो प्रोपोजल हो भायर दवरला ग्रामसभेक मुगेलो. आनी ही गोवमेंटाची हायकोर्टाची ऑर्डर, ही ऑर्डर आमी तयार कोनाय, ही गोवमेंट तयार कोता. आनी हेजेर अशें दिसता की दाबोळी दिगरपाली पंचायत आहा तेका कोण लागना, इवन मोदी पासून कोण न्हू. जे इलिगल हेका प्रोविजनल NOC दीन जो पेट्रोल पंप पासून गायला तो पळय सद्या आतां रिजेक्ट जाता, PCP रेफ्यूज कोता आनी आतां ते तळमळटाय तेका फायनल NOC दिवपाक. जेन्ना आमी हे व्हिडियो केल्ले जायते तेन्ना तुमकां हांवें सांगिल्लें की हो इनकम्प्लीट आसतनाच फायनल NOC मागतो म्हूण. आनी तेंच जालें. लास्ट 9 तारखेर जेन्ना अजेंडा येयलो तेजेर तो फायनल NOC मागता पूण डॉक्युमेंट क्लियर नाय. डॉक्युमेंट जे तेका पंचायतीनूच हाडून लायिल्ले ते डॉक्युमेंट क्लियर कोनासतना तो आतां फायनल NOC मागता. आनी आतां पंचायतीचेर प्रेशर येयला कित्याक ते भिवनाय तो आपल्या कोर्टां वतो म्हूण. कित्याक हेमी इलिगल दीन मेकळे आहाय आनी आतां फायनल कितकोन दितले टेन्शन जालो आहा. आनी ते सायडी जोरी तो दिली जाल्यार हे सायडीसान हांव तेंका कोर्टां वतलो. सो दोनी सायडीन हांकां भिरांत्या जे 5 जाणांनी हे पेट्रोल पंपार सायन मारलो आहा तेंकां हांव केन्ना सोडपाना. सो हांव तेंकां वतलोच मुखार. सो हे मुगे हें कोतलो. आनी दुसरें म्हळ्यार तेमची रेजोल्युशन घेयलो हांवें आयज हें कोण दित म्हूण जे प्रोपोजल लोकांक घायल्ले हाडले. आनी आतां हांव फाल्यांच सेक्रेटरी बोलीन वयतलो आनी हेजे फॉलोअपा लागतलो कित्याक हेंकां हांव सोडपाचो ना. हेंचेर तर हांव विश्वास कोना कित्याक हे केदो इकून हायत ते सांगून स्क्रॅप यार्ड्यांचो मेन इश्यू आहलो मुगेलो तो भायर दवरप आमकां कळोवप ना. कित्या लागून भायर दवरलो रिजन ना. हांवें त्या प्रोपोजलांक वल्गर कांयच बरयलें ना. एक वल्गर बरयलें, एक गाडी बरयली, एक फोकाण बरयली, तेन्ना भायर दवरपाक जाता. पूण खुंयच्या रिजनाचेर हो भायर दवरला जोरी तर सरपंचाक, डेप्युटी सरपंचाक आनी हेर जे कोण पंच आहाय तेंकां जोरी तर कॅपेसिटी आहा तेंकां हांव लायव्ह येवपाक रेडी आहा की हो प्रोपोजल तेमी मुगेलो कित्याक भायर दवरला तेजो आन्सर दिवचो. आनी ही NGT ऑर्डर तेंकां पावोल ना पंचायतीक तिवूय तेमी आपल्या तोंडान सांगचें जोरी तर तेंकां कॅपेसिटी आहा जाल्यार. ना जाल्यार हे फोटींग हे म्हाका दिसता डावट येता हितून हो प्रोपोजल भायर दवरले ते भाशेन की हे जे वायज हेंगेले वॉर्डांक हे स्क्रॅप यार्डे आहाय हेंकोडे हप्तो घेवन हाताय म्हूण तेका लागून हें डिस्कशन जातलें आनी हे काडूं पडटलें. तेका लागून तेंच्यांनी हो मुगेलो प्रोपोजल भायर दवरला. सो हांव हे सरपंच आनी डेप्युटी सरपंच आनी हेर जे पंच आहाय जे आमगे 4 जाण बरे आहाय सपोर्ट कोताय लोकांक आनी हेर आहाय ते हप्तो घेवन हाताय दिसत म्हाका. आनी इतलेंच न्हू सोपो टॅक्स पासून हांवें तांकां रिमांयडर दिल्लो तो पासून आयज पासून स्टार्ट केलो ना. कित्याक म्हाका एकूच डावट हेंचेर की हे हप्तो घेवन हाताय ना जाल्यार हें कित्याक स्टार्ट केलें ना आयज पासून तें सांगचें. आनी जरी तर सोपो टॅक्स स्टार्ट केलो आनी 2 म्हयने 3 म्हयने जो केलो ना तेंच्यांनी तो जो रेव्हेन्यू पंचायती येतालो
ते हे मेंबरांनी फारीक करपा जाय पंचायतीक, ना जाल्यार कळ्ळें की हे हप्तो घेवन हाताय म्हूण, ना जाल्यार तेमी एंड्रूक चॅलेंज करची आनी एंड्रू रेबेलो आरजी खूंय येवपा रेडी आहा हे पंचांबोलीन, तांकां हांव लायव्ह येवन आन्सर दिवपाक रेडी आहा. कित्याक म्हाका सगळे डॉक्युमेंट आय, तांकां हांवें सांगिल्लें बी बाबा स्टार्ट करया म्हूण तो पंचायती कितें रेवेन्यू येता येवं दी म्हूण, तेजेर लिगल बिजनस जायना, ते सगळ्याकूच ऑल गोवा चलता. पूण कित्याक जरी तर तेम केलें ना, तेमी जरी तर तांकां कॅपेसिटी आहा जाल्यार तेम आन्सर दिवचो. आनी दुसरें म्हळ्यार NGT ऑर्डर आसतना हायकोर्टाची कित्याक स्क्रॅप अड्ड्याचो प्रपोजल गेल ना हेजोय आन्सर दिवचो. कित्याक म्हाका चोवपा जाय हायकोर्ट व्हडलो काय धवल पंचायत कितू हें ती. अरे तुमकां कायदो कितें आहा तो हांव दाखोवन दितां आनी तुमी हो प्रपोजल भायर दवरता, हें कितें? सो म्हाका दिसता हे जे पंच आहाय, हे 4-5 जाण पंच आहाय, ते शिकले आसतले पूण तांकां तेंगेले शिकपाचो अर्थ खबर ना. सो म्हाका दिसता ते भोटे कित म्हूण शिकून ब्रूत म्हणटाय तेसो दिसताय म्हाका ते. तेका लागून तांकां स्क्रॅप अड्डो मुट्टो गांवां चोवून ना हें तांकां खबर ना. आनी इतले व्हड पोल्युटेड जाले आमगेल्यो पांड्यां लागून जोगणी, व्हळां लागून जोगणी, सो प्रॉब्लेम जाता. तेका लागून तुमकां कितें हेजो फॅक्ट आहा तो मार्शलान डिस्कस केल्लो आहा ग्रामसभेक, तोय आमगेलो आरजी मेंबर, तो तुमकां सांगतलो की हे जे व्हळांचे परिस्थिती कित जावन आयज आमच्या शेतकारांक इफेक्ट जाता. नमस्कार, हांव मार्शल क्लासो आरजी नावेलींतल्यान. आयज ग्रामसभा आसलो, एक मुद्दम एक पॉयंट आसलो तो म्हणल्यार आमच्या शेतकाऱ्यांचो जे आतां हांगा एक इशू चलता, मोठो इशू, तो म्हणल्यार 46 इल्लिगल 7/3 हे सर्वे नंबरान इल्लिगल हावज आसा तेंचेर इशू चलता. आनी तांची सगळी ती घाण जी टॉयलेटीची जी ह्या आमगेल्या नॅचरल वॉलान तेमी सोडलेली आसा. आनी ते तो नॅचरल वॉल सारको आमचो शेतकाऱ्यांचो तो शेतां रोवपाक ते भाशेन आनी पावसाचें उदक वचपाक, पूण ही सगळी घाण त्या व्हळांतल्यान येयल्ल्या कारणान ती तांकां लोकांक आतां शेत रोवपाक मेळनाय. म्हूण हे आतां 5 वर्सां जालीं ती लोक आमचो गांवचो लोक शेतकारां बोवाळ मारताय, पंचायतीन सांगताय, कंप्लेन करताय, पूण तरी आसतना आजून पासून ताचें कांयच एक्शन जायना. आनी आतां जेन्ना आमी एक ग्रामसभेक तांकां विचारलें हाचेर कित्याक कांयच सोल्युशन जायना काय म्हणल्यार ते सांगतात सर्वे केल्या, हेल्थ डिपार्टमेंटाक हाडून सर्वे केल्या आनी सर्वेन केल्या तेणी सर्वे तो इन्स्पेक्टरान सांगला खंय आनीक 2 म्हयने रावात, म्हणजे जून आनी जुलय पासून रावात तुमी, मागीर आमी तें क्लियर करतात. आतां म्हाका विचारपाक जाय सर्वे करतले इन्स्पेक्टराक कोण हो आन्सर दितल्यार जेन्ना शेतां केन्ना रोयताय, शेतां रोवपाचो टायम जून आनी जुलय, ह्या टायमार जर तर ती शेतां रोयना तूं तांकां आतां आजून राव म्हणटा की घाण तेंगे शेतां वचपा पासून, जाल्यार तुमी तांकां बिफोर जून तें क्लियर करून दिवपाक जाय आसलें ती शेत रोवपाक. पूण आतां ती तो लोक रोडटा आतां आपल्याक शेत कशें रोवपाचें, तांचे ते शेतान गेल्यार म्हूण ती घाण घेतल्यार घाण लागली जाल्यार सगळें इन्फेक्शन जाता. आनी ह्यो भाशेन ती शेतांत कितकून रोयतले, म्हणजे हेवूय वर्सा तेंगे शेत गेलें आतां, म्हळ्यार लास्ट 5 इयर्स ते आतां हे शेत रोयनाय पावसाचें. म्हणजे तांकां आतां हें सगळें कोण दितलो, हे हो जो पंचायत दितली, हो हेल्थ डिपार्टमेंट दितलें, आयज रावात आनी 2 म्हयने रावात, कितलीं वर्सां 5 वर्सांनी हो सॉल्व जायना प्रश्न, हाका सोल्युशन ना. आनी जरी इल्लिगल घरांतली घाण हाडून आमच्या गोंयकारांच्या शेतान घालप हो खंयचो कायदो आनी हे खंयच्या कायद्यान बसता. तर हांव मागतां कन्सर्न डिपार्टमेंटा लागीं, हेल्था लागीं, पंचायती लागीं आनी ऑथॉरिटी आसा तांणी जाता तितले बेगीन ह्या 8 दिसां भितर तांकां कितें तें सोल्युशन करचें आनी तांकां शेतां रोवपाक बरे भशेन शेतां रोवपाक शेतां तयार करून दिवचें. देव बरें करूं.